हांव परशुराम प्रभू. तुमी एक इन्सिडंट पळयता आसतलो, हांवें व्हिडिओ सुद्दां घातलेलो सोशल मिडियाचेर की म्हाज्या आईक एडमीट केले गेले इमर्जन्सी केसीन. ओके, सो तिका हांगच्यान आमी ह्याच म्हटल्यार ती हांगासरच तिका सकाळी अनकॉन्शियस फील जातालें, म्हटल्यार चेस्टान पेन जातालें. सो हांगासर पप्पा घरा कडेन नासलो, सो हांव एकटोच आसलो. सो हांवें पयलीं 108क फोन लायलो. 108क फोन लायलो आनी तिका हांगसरल्यान आमी पिकअप करून घेवन गेले. सो ते आमी मागीर तुमकां रोड दाखयता. बट द प्रॉब्लेम इज दीस इज 21st सेंच्युरी आनी आमच्या कडेन हांगासर रोड ना. आनी अशें ना की बाबा आमी एक्स्ट्रा रोड मागता. गांवांत सगळ्या घरांच्या दारान रोड आसा. आमचें एकच घर आसा जेंच्या दारान रोड ना. आनी रोड ना म्हटल्यार तो प्लॅनार आसा, बट आजून तो अमलात आयिल्लो ना. जाय जाल्यार हांव तुमकां ती जागा दाखयता जितक्या पर्यंत तो प्लॅनय दाखयता जेचेर तो रोड आसा मेन्शन. प्लस ज्याच्या खातीर तो रोड क्रिएट केल्लो म्हटल्यार हांगासर पयलीं आमच्या घराच्या बाजूकच एक स्कूल असलें. ते म्हणजे म्हाजो पप्पा बी त्या स्कुलान शिकला. मागीर हळू गांव सकयल गेलो आनी सकयल आतां न्यू स्कूल जालें. बट ते स्कूल बांदपा खातीर तो रोड कन्स्ट्रक्ट जाल्लो. तो प्लॅनार आसा, प्लॅन तुमकां दाखयता. आतां मेन म्हटल्यार कितें आसा, घरान 4 मनशां आसात जी स्थायीक हांगासर रावता. एक म्हटल्यार हांव, एक म्हटल्यार म्हाजे बाबा, तेंची आतां एज अरावंड 65 आसा. ओके, म्हाजे म्हणजे पप्पाचो काका, तेंची एज अरावंड 82 आसा. आनी म्हाजी आजी, सख्खीची आजी आसा, तिची एज अरावंड आसतली 85च्या आसपास आसतली. आतां ह्या टायमार हांव एकटोच असो आसा जो अंडर 60 आसा. फाल्यां जर अशेंच कितें जालें जाल्यार म्हाका कांयच हें ना की बाबा हांव कोणाक, कित्याक दारान जर रोड आसलेलो जाल्यार हांव म्हाजी गाडी घेवन वता आसलो. म्हाका एम्ब्युलन्साकय रावपाची गरज ना. म्हाका कोणाच्या पांया कडेन वचोन भीक मागपाची सुद्दां गरज ना की बाबा म्हाका मदत करा. हांव त्या गाडयेन तिका घालून व्हरता आसलो. तो जो लेट जालो स्टार्टींग, कारण केन्नाय वेन इट इज कार्डियाक अरेस्ट, सो फर्स्ट इनिशियल 2 hours or 1 hour इज व्हेरी क्रुशल. एंड दॅट क्रुशल 1 hour वॉज वेस्टेड बिकॉज आय वॉज नॉट हॅव्हिंग एनी रोड. सो दॅट्स द रिजन आय हॅव पोस्टेड दॅट व्हिडिओ ऑन सोशल मिडिया. कित्याक लोकांनी तिका व्हरतानाचो व्हिडिओ प्रुडंटाचेर पयला आसतलो. थँक्स टू प्रुडंट, कित्याक तेणीच तो व्हिडिओ घातलो म्हणून म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो आनी हांव तुमकां दुसरो म्हाजो व्हिडिओ घालूं शकलो. फक्त तेचेर कितें आसलें, तेचेर एक स्टोरी दाखयल्ली. दॅट वॉज वन सायड ऑफ अ कॉइन. सो आय वॉन्ट टू शो द सेकंड सायड ऑफ द कॉइन. सो तेका लागून हांवें म्हाजो सेल्फ व्हिडिओ हांवें पोस्ट केलो इंस्टाग्रामाचेर, फेसबुकाचेर. आनी जो कितें इन्सिडंट जालो किंवा वॉट वी आर फेसिंग, कित्याक हांगासर जो कोण येता घरा कडेन तो फॉर दॅम इट इज लायक वन डे चॅलेंज ऑर एका दिसाचो तेंचें काम आसा. बट फॉर अस इट इज डेली लायफस्टायल. आमकां जें कितें फेस करचें पडटा, हांगासर रातचे आमच्या दारान गवे रेडे येता. हांगासर रातच्या म्हाज्या कडेन जाल्यार व्हिडिओ आसा. आमच्या फाटल्या वाटेन बिबटो सुद्दां आयिल्लो आसा आनी तेचे व्हिडिओ सुद्दां आमी काडलेले आसा. सो अशें खूब आमकां इन्सिडंट जाल्या. आमी आनी एक्स्ट्रा कांय मागिना, आमकां फक्त रोड जाय जो फॉर वेरियस रिजन्स तो आमच्या कडेन पावना. आय डोंट वॉन्ट टू पब्लीश ऑर आय डोंट वॉन्ट टू ब्लेम एनी वन, बट दीस इज द केस. सो दीस इज वॉट वी आर फेसिंग रायट नाव. सो आज म्हाजी इतकीच मागणी आसा. हांवें जो आवाज उठयला तो एकाच खातीर, आतां म्हाजी आई तर परत येवची ना, बट ज्या लोकांक हो प्रॉब्लेम फेस जाता, सो गव्हर्मेंटा कडेन इतकीच मागणी आसा की तांकां तोच फॅसिलिटीज दिवपाच्यो. आनी फक्त त्या रोड नसलो म्हणून आमची जी पोझिशन आसा, कित्याक आतां रायट नाव घरान एक बायल मनीस ना. कित्याक म्हाजे आजोबा सिनियर सिटीजन आसा, म्हाजे बाबाय सिनियर सिटीजन आसा, आजी सिनियर सिटीजन आसा. सो आमच्या घरान आतां करती धरती जी आसली तीच गेली. बट तो लॉस आतां भरोन येवचो ना. बट म्हाजी गव्हर्मेंटा कडेन इतकीच मागणी आसा की तेणी आमकां रोड एक्सेस दिवचो, की फुडाराक जे म्हाज्या घरान सिनियर सिटीजन्स आसा तांकां हांव बरी फॅसिलिटी, मेडिकल फॅसिलिटी तरी प्रोवायड करूं शकतलो. जशें तुमी आतां पयलें आसतलें, आमकां 3 ऑप्शन आसा रस्ते येवपाक. आतां दीस वॉज नॉट द ओनली इन्सिडंट. ओके, हांवें जे 3 इन्सिडंट तुमकां सांगले, जो म्हाजो पर्सनल व्हिडिओ हांवें बनयल्लो तितून हांवें 3 इन्सिडंट सांगले. तसोच म्हाज्या आजोबान बरोबर 2005 एक इन्सिडंट जाल्लो. म्हाका दिसता रातचे तेंच्या छातयेन जळजळताले. आमकां तांकां ट्रिटमेंट करपाक व्हरपाक जाय आसलें, बट वी वर नॉट हॅव्हिंग एनी ऑप्शन. आमच्या कडेन गाडी सुद्दां आसली, बट आमी थंय व्हरपाक पावना. कित्याक? कारण रोड एक्सेसच नसलो. सो प्रॉब्लेम तो जाला. आतां जाय जाल्यार म्हाज्या कडेन अशें जे हांवें 2 इन्सिडंट्साचे पयलीं हांवें नमूद केला, म्हणजे आजोबा आनी आजी.
सो तेंचे सुद्दां म्हाज्या कडेन व्हिडिओ आसा की तांकां कशा परिस्थितीन आमी हांगच्यान हॉस्पिटलान व्हेला. आनी तेन्ना तर आमी हो जो रोड म्हाज्या मम्मीक ज्या रस्त्यान व्हेला त्या रोडान व्हरू नासलो, हेच्या पेक्षा खतरनाक रोड आमचो आसा जो आमच्या कुळाघरांतल्यान वता. सो त्या रस्त्याच्यान व्हेल्लो. ऑलमोस्ट 8 लोक लागलेले तांकां व्हरपाक, आनी ती चड वजनदार सुद्दां ना. सो तिका बट आमकां तो व्हरपाक लागलेलो कित्याक इट वॉज वी हॅव टू टेक मच मोर प्रिकॉशन्स, कित्याक तो खूब स्लोप रस्तो आसा. सो जाय जाल्यार हांव ते व्हिडिओज तुमकां जाय जाल्यार शेअर करूं शकता. पळय आतां रायट नाव म्हाका 2 कडल्यान दारान रोड पावपाचे चान्सीस आसा. एक आसा जो प्लॅनाचेर रोड आसा, फक्त तो अंमलात येवना. तो म्हटल्यार हांगासर, तो हांव दाखयता तुमकां, कित्याक हांगासर स्कूल असले पयलीं ओल्ड. आमचो जो गोठो आसा त्या फाटल्यान स्कूल असले, ते आतां मोडकळीत आयला स्कूल. हांव ते स्कुलाचो व्हिडिओ तुमकां दाखयता. आनी वन मोर रोड इज देर, जो दुसरे आमचे जे नियरेस्ट घर जे आसा, ज्या वाटेंतल्यान हांवें आईक आमच्या व्हेल्ले, ओके. सो तोय रोड आसा. सो थंयच्यानय आमकां आमच्या दारान रोड पावोंक शकता. सो हांव ते दोनूय तुमकां वाठार दाखयता. हां पळय, ही आमची घराची गेट, ओके. त्या दिसा जो तुमी व्हिडिओ पळयला, ह्याच गेटी कडल्यान आमी तिका घेवन गेल्ले. सो हांव तुमकां दाखयता. हो रोडच आसा, फक्त कित्याक ऑलमोस्ट हार्डली ते तेणी सांगलेले, मेन्शन केल्ले की 2 किलोमिटर. इट इज नॉट 2 किलोमिटर्स. अरावंड म्हाका दिसता 700 मीटर बी, हार्डली 700 मिटर्स बी आसतले. सो जर ते 700 मिटरचो रोड जर हांगासर आयल्लो जाल्यार म्हाजी आई वाचता आसली. कित्याक हांगासर अशें ना की बाबा त्या 700 मिटराक लागून म्हाका 1.5 वर हांगासर स्ट्रगल करचो पडलो, कित्याक लोकांक सकयल वचून गांवान वचून आपवप, प्लस स्ट्रेचर घेवन परत हांव तसोच वयर धांवत गेलो. तो स्ट्रेचर घेतलो आनी स्ट्रेचर घेवन हांव परत घरा कडेन आयलो. कित्याक ते सुद्दां सांगताले की चादरी वयल्यान व्हरुया. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ब्रिंग हर विथ द चादर. सो तेका लागून हांव तो स्ट्रेचर घेवन आयलो वचून, आनी मागीर तिका हांगसरल्यान घेवन गेला. सो दाखयता हांव तुमकां रोड कसो वचपाचो, कसो आहा तो. सो आनी हो सुद्दां जो इतको रोड आसा, ऑलमोस्ट 90% ऑर आमी म्हणू शकता 80% आमचीच प्रॉपर्टी आहा. सो कोणाची एनओसीची हांगासर खरीच गरज ना. सो हे पळय, पळोवंक शकता तुमी, ऑलमोस्ट ही जी लेंथ आसा ती पायवाट कशी दिसता, बट इट इज लेंथ जी आसा ती एक रोड किंवा 2 गाडयो सुद्दां हांगसरल्यान पास जावंक शकता. धाकट्यो जर आसा जाल्यार 2 गाडयो सुद्दां हांगसरल्यान पास जावंक शकता, अशी लेंथ आसा. सो तुमी पळोवंक शकता, हो अजून एक आमकां ऑप्शन आसा की हांगच्यानय रोड येवं शकता. दीस वॉज मायनींग रोड. सो पयलीं सुद्दां तुमी पळोवंक शकता, हांगासर आमी शेड बांदलेली आसा. हांगा आमी गाडी पयलीं दवरताले. सो हांगासर एक शेड बांदलेली आसा, थंय एक शेड बांदलेली आसा. पयलीं आमी गाडयेचो हांगासर येणे जाणे आसताले, बट काही कारणास्तव म्हजे आजोबाच ह्याच रोडान येताले. आमची वेळग्या सोसायटी सुद्दां आसली. सो थंयसर ते येणे जाणे आसताले, तोपर्यंत तो रोड बरो आसतलो. बट हो डांबरी रोड ना. हांगासर मायनिंगेचो जो खडबडीत रोड आसा तसो आसा. बट हो सुद्दां एक ऑप्शन आसा. अशें ना की बाबा आमच्या कडेन ऑप्शन ना. दीस इज द सेकंड ऑप्शन वॉट वी हॅव. पयला आसतलो. सो ह्या बंदाराच्यान ऑलमोस्ट हार्डली 200 मिटर हांगसरल्यान जर रस्तो जर जाता जाल्यार आमकां दारान रस्तो पावता. कित्याक हो इतकोच पार्ट असो आसा जो कठीण आसा कन्स्ट्रक्ट करपाक. बाकीचो कितें आमचोच रोड आसा, सो आमचीच एरिया आसा, सो आमकां कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. फक्त इतको जो पार्ट आसा हांगच्यान थंय पर्यंत, कित्याक ऑलमोस्ट जेन्ना हो बंदारो बांदपाचो आसलो त्या टायमार हांगा पर्यंत तेंची खडी म्हण किंवा सिमेंट म्हण हांगा पर्यंत आयिल्ले, आनी हांगा पर्यंत रोड आसलो. हार्डली आतां म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सां जाली आसतली, 7-8 वर्सां किंवा 10 वर्सां जायत हे नवीन बांदलेले. पयलींचो ओल्ड आसलो ते रिकन्स्ट्रक्ट केल्ले. तुमी पळोवंक शकता हे सो ते आमचे ओल्ड स्कूल, म्हणजे म्हाजे बाबा बी ह्याच स्कुलान शिकल्या. सो पयलीं जो हांगासर रोड जो आसलो हे कन्स्ट्रक्ट करपाक हो रोड बनयल्लो, जो प्लॅनार हांव रोड म्हणटा, जो आमच्या कडेन आनी एक ऑप्शन आसा. आनी हो एक्चुअल प्लॅनाचेर आसा. तुमकां प्लॅनार हांव दाखयता. सो आनी हे आमचो गोठो आनी ते आमचें घर. सो हांगसरल्यान चड पयस ना आनी एक्स्ट्रा कन्स्ट्रक्शन करपाची सुद्दांय गरज ना, कित्याक हो प्लॅनार रोड आसा जो अजून हांगासर पर्यंत आमच्या दारान पावना. तुमी पळोवंक शकता हो जो रोड आयला गांवान तो हांगासर पर्यंत जो 26 हांगासर जो नंबर दिसता ती हांगासर शाळा आसा आनी हे आमचे हांगासर घर आसा. सो हांगा पर्यंत तो प्लॅनाचेर रोड आसा. सो जाय जाल्यार तुमी हांगासर पळोवंक शकता इट इज मेन्शन्ड दॅट इट इज रोड, इट इज नॉट एनिथींग एल्स. सो हांगा पर्यंत तो आतां पर्यंत गांवान पावल्लो आसा, बट इतको पार्ट जो आसा जो हांगा पर्यंत येवपाक जाय तो अजून हांगासर पावल्लो ना.